माझ्या तोंडाक म्हजे विशीं घाल्या ते बरोबर न्हय. पयलीं म्हणजे आमी नंदी जाका कोंकणीत पाडो म्हणटात, नंदीक हात लावन आमी महादेवाच्या दर्शनाक वतात. तातूंत आमच्या संस्कृतींत धर्मांत खूब गोश्टी सांगिल्ल्यो आसात आनी अशा वेळार सुदीन ढवळीकारा सारको मनीस तिर्या समर्थन करतलो हें बरोवप सुद्दां रॉंग. तो इंडिविज्युअल प्रश्न आसा, मोगो पक्षाचो सुद्दां प्रश्न ना. प्रत्येकान आपले इंडिविज्युअल हातूंत प्रायवेट मेंबर्स कशें आसतात तशें तें घातिल्लें आसा. दुसरी गोश्ट, सगळे OBC ST समाजांतले लोक दिवाळी जाले नंतर पाडवो साजरो करतात आनी हाचे बरोबर आमचोय समाज सामको मोठ्या दबाज्यान हो पाडवो समाजला आनी त्या पाडव्याक आमी नंदीची म्हणजेच पाड्याची पुजा करतात, गायची पुजा करतात आनी त्या नंतर तांची मिरवणूकूय काडटा. देणल्याचो संबंद हो त्याच हेतूंतल्यान येता. हें खुबशे लोकांक खबर ना आनी त्या खातीरूच संस्कृतीक अडचण हाडपा सारके गोश्टी सुदीन ढवळीकार करूं जायना आनी मोगो पक्षूय केन्नाच करचो ना. आनी त्या खातीरूच हो जो पर्सनल ठराव आसा तो पर्सनल लेवलाचेर तुमी तो घेवपाचो. तुमी पॉलिटिकली ताका चालना दिवपाचें ना, पर्सनल लेवलाचेर. कारण खुबश्यो हातूंत इलिगल गोश्टी चलता. हायकोर्टान हाका कंप्लीट स्टे दिल्लें आसा आनी कंप्लीट स्टे दिल्ल्या कारणान ताचेर आमी चड उलोवप हें सुद्दां परत न्हय. दुसरे आपान काल उलयले दिल्ली ताणें करूं ना, हें पंजाबातूय करूं ना. हें पयलीं केले नंतर आमी किंवा काँग्रेसचे इतर जे हें आसा काँग्रेस लोकांचे तांणी जो बोवाळ घाला ती काँग्रेसचे इतर हातूंत ह्यो गोश्टी आसात ना. कर्नाटकांत आसा तर ना. बाकी कडेन इल्लिगल खूब चलता ताचेर हांव उलयना. पूण ह्यो गोश्टी आमच्या संस्कृतीन आमच्या धर्मांत मोडना. ताका एक तर योग्य प्रकारे ताचेर सर पण त्याने जेन्ना मराठीचे काढलेले तेन्ना तेणें सपोर्ट केल्लो. तुमच्याच पार्टीचो असले गोश्टी म्हाका जाता. हांवें तुका धर्माच्या आनी संस्कृतीच्यो गोश्टी सांगल्या ज्यो प्रत्येकान लक्षांत दवरपाक जाय. ज्याची धर्म ज्याचो संस्कृती आसा त्या प्रमाणे प्रत्येकान वागपाचें. आमदार आनी पर्सनल